मुरगांव पालिका गार्डनात फूड कोर्ट उबे जावपाक लागला। अशा सुवातांनी फूड कोर्ट उबारपाक हायकोर्टाची मनाय असताना बिनधास्त हे काम चल्ला। भुरग्यांचोय विचार केलो ना। 15 दिसा भितर काम बंद जाले ना जाल्यार हायकोर्टात याचिका घालतलो। काँग्रेस फुडारी नजीर खानान मुरगांव पालिकेक शिटकावणी दिल्या। वास्कोच्या चिल्ड्रन्स पार्कान एक फूड कोर्ट येता म्हणून कळ्या उपरांत वास्कोचे थोडे एक्टिविस्ट आहा हे खंय ते जागृत जाता। तितलोच एक एक्टिविस्ट म्हणल्यार नाजीर खानान हो पॉयंट रेज केलो की हे जे गार्डनार फूड कोर्ट येता हो खंय तरी इलिगल आसा आनी जे गार्डन भुरग्यां खातीर आहा प्ले एरिया आहा हांगा खंय तरी फूड कोर्ट येवंक जायना आनी ह्याच संदर्भात ते PILूय फायल करतले अशें त्यांनी सांगलेलें आसा। पूण ह्याच संदर्भात आमी जेन्ना आमदार दाजी साळकर तशेंच शमी साळकर जी तेजे वॉर्ड कावन्सिलर आहा तशेंच आमी चेअरपर्सना कडेन उलयले आनी त्यांनी सांगलें की हो प्रोजेक्ट हा डेव्हलपमेंटा बद्दल प्रोजेक्ट आसा आनी वास्कोन जे डेव्हलपमेंट जाय लोकां खातीर जाय तेच डेव्हलपमेंट जाता आनी पळयात तेंच्यांनी कितें एक्झॅक्टली सांगलें आनी तेंचे कशा तरेन रिएक्शन आसलें ते। वास्कोन आमचे 2 चिल्ड्रन पार्क आसले। वन इज चिल्ड्रन पार्क एंड वन इज टोटली गार्डन विथ द ग्रीनरी। आयज एक गार्डन आमी धाकटेपणान पळयता, आमचे धाकटेपणान आमी हिंगा खेळटाले, टायम वेस्ट करताले, सगळे बरें जाताले। म्हणजे एक 2 वस्तू आमचे कडेन आसले वास्को तर अशें काबार जाला सगळे सायडीन। एक MPT काबार करपाक लागला, एक जिंदाल काबार करपाक लागला आनी एक काबार। आतां कितें उरला पळय ते भुरग्यांक कितें खेळपाची वस्तू आयज आमचे पॉलिटिशियन काबार करपाक लागला, आमची म्युनिसिपालिटी करपाक लागला। कितें आयज हिंगा कारण येवपाचें कारण कितें आसा की आयज हिंगा एक स्ट्रक्चर बांदपाक लागला and that is I heard that is a food court हिंगा ते स्ट्रक्चर कशें बांदता, इट इज अ ओपन स्पेस and it is a playground of the children park आणि हायकोर्टाचे ऑर्डर आसा की एनी ओपन स्पेस और गार्डन कॅनॉट बी युटिलायज। माझे कडेन हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आणि जज सोनकान इम्प्लिमेंट केला आणि म्युनिसिपालिटी आणि एनी ऑथॉरिटी ऑर्डर दिला की एनी ओपन स्पेस ऑफ द प्रायवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो municipality have right, any department had to encroach that and utilize for the open space and for the public. आज आमचे पब्लिक प्रॉपर्टीचे यांच्यानी फूड कोर्ट घालपाक लागला। अरे फूड कोर्ट घाला तुम्ही, आमकां प्रॉब्लेम ना। आज म्युनिसिपालिटीचे कितले प्लेस वेकंट पडलेला, ते सिग्नेचर प्रोजेक्ट आज कितले वर्सां जाले, 12 वर्सां जाले, ते थिंगा व्हरा मरे, शिफ्ट करा मरे। म्युनिसिपालिटी गार्डन कित्याक, पब्लिकाचे प्लेसीन कित्याक, भुरगे खेळटा थिंगा कित्याक ऑब्स्ट्रक्शन। आणि ते ऑपोजीट टू गार्डन पळयला थिंगा बी केला, ते तर हांव सेकंडरी घेतलो। आतां केन्ना हांव हेजेच उलयता, हांकां परमिशन कोण दिला? एनी स्ट्रक्चर बांदपाक परमिशन जाय पडटा PDAचे, वेदर म्युनिसिपालिटी हॅव टेकन द परमिशन आसून बी कांय जावचें ना। बिकॉज नेक्स्ट आय एम गोइंग टू फायल द कंप्लेंट or I'll file a PIL against this municipality for giving a structure in the playground. वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकरान नाव घेन असताना नजीर खानाक केल्लो उपदेश ऐकात। त्याच्या कोतान नजीर उदरगतीत फोण्णां घालता जाल्यार नगराध्यक्षाक सगळीच ऑब्जेक्शनां खटकतात। ताणेय सामाजिक वावुरप्यांक शेरमाव दिला जाल्यार ह्या प्रकल्पाक लागून शमी साळकर स्वताक लकी मानता। ऐकात तिकाई। हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता, प्लीज तुम्ही आनी वास्कोची लोकांची दिशाभूल करनाका। पयलींच 25-30 वर्सां तुमचे राजवट पयली आमी, तुम्ही सगळे सोंपोवन गेले। आतां जेन्ना वास्को बरें जावपाक वता पळय तेन्ना तुमी असली फोण्णां घालनाका। इफ यू ऑल वॉन्ट, वी हॅव टोल्ड देम कम डिस्कस विथ अस, वी वील टेल ऑल कम एंड सिट एंड फ्रॉम द डे वन तुमी प्रेस म्हाका पळयतात। हांवें पयले दिसा पळोवन सांगलां की आमी सगळ्यांक घेवन डेव्हलपमेंट करतले, पूण बेस्ट ऑफ कितें जावचे पयलींच हें वाट लागली। ह्या मनशाक इनबिल्ट नेगेटिविटी आसा, ही नेगेटिविटी हांची काडपाचोय प्रयत्न हांव करतलो। म्हाका दिसता बिकॉज वास्कोकार्स नीड पॉझिटिव्ह पीपल हू कॅन कम एंड गीव सोल्युशन्स, नॉट क्रिटिसायज ओनली फॉर द सेट ऑफ क्रिटिसायझिंग। ते बोटीचेर ऑब्जेक्शन, थंयचो रॅम्प येयलोचेर ऑब्जेक्शन, खंयचो वन वे करपाक वता दाजी जाला तेचेर ऑब्जेक्शन, अंडरग्राउंड केबलिंग आसा तेचेर ऑब्जेक्शन। आनी पयलीं घाण दिसतालें तुका, आमी हे सगळे वायरी बिरी कोण येयल्या, आतां वायरी ना थंयसरले, कोण येवन केन्ना चल्ला बेस्ट काम केला म्हणून कोण येना। हे लोक हॅपी आहा, लोक आमकां फोन मारता, लोक WhatsApp कमेंट करता, आमकां फेसबुकाचेर घालता। हांव म्हणटा खंयच्या एका गोश्टीक कितें हें करनाका, आतांच्या भुरग्यांक बरें कितें जाय जाल्लें जाय, आमकांय जाय। आमी भुरगे आसतना गार्डन तशेंच पाड पडलेलें, आमची भुरगीं पासून तशेंच गार्डनान यूज केला। तुमकां खबर आहा लास्ट टायम आनी एक रिपोर्टरान थंयसर वचोन पयलें गार्डन हाव इट वॉज, बेवडा बसता थंय, मागीर आनी कितें बसता, आमी धाडटा पुलिसांक, पूण कितें आहा
पुलीस एवरी टायम एकाच जाग्याचेर वचोंक शकना आमकांय थंयसर कितें तरी जाल्लें ब्रायट म्हणजे दीस थिंग वेन इट्स कम्स समथींग वील हॅपन मागीर थंयसर तुका आनी टेन्शन ना इवन दो आमी आतां बांदेकरान न्यू गार्डन हें केला रिनोवेट केला इट लुक्स व्हेरी गुड सो मेनी पीपल कम्स एट मॉर्निंग 6 o'clock 5 o'clock एक्सरसाइज मारता दे आर हॅपी ते रेडिओ FM एंटरटेन सगळ्या इवन दीस गार्डन विथ चिल्ड्रन पार्क इज देर ते पासून आमी त्याचं रेजोल्युशन आमच्या आमदाराक दिला ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते करता अँड वॉट यू वॉन्ट इन वास्को We are lucky that we are one of the two in entire state of Goa. One is Walpur and one is Vasco. And this is complete pan India आणि वो प्रोजेक्ट केला स्ट्रीट फूड वेंडर्सांक एकठांय हाडून एक बरो फूड कोर्ट एक नायस खावगल्ली टायप ऑफ हे करपाचो प्रयत्न आसा सो इन्स्टेड ऑफ वेलकमिंग अप्रिशिएटिंग गिविंग पॉझिटिव्ह हियर वी आर गेटिंग ऑल नेगेटिव्ह फीडबॅक लोकां कडल्यान भयंकर एंथुसियाझम आसा तुम्ही पळयला सगळ्या कडेन स्ट्रीट फूडाचे पीपल एन्जॉय सो एक ते दोन्ही गार्डनांक आमी कितें तरी एक एलिवेट करपाचो जो प्रयत्न चल्ला वी आर डुईंग इट विथ आवर हार्ट गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.